tuzo uzwan mochega tu viswashi on koroi tuja ochi domrachi moin makabakoi devachi vidisori Aumveta, Aumveta, Aumveta. Kushalkai suntos mata ditolia. Aumveta, Aumveta, Aumveta. Devashim viswas doru. Aumveta. Aumveta, Aumveta. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता कपिल आनी एनलिया कारवालो आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक तांच्या कुटुंबाचेर देवान आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन खेरीत भाशेन मागुया. दुसरे मीस आमी लेगात भेटयता. हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरया. आमची इंतेसांवां भोव करून आमचीच पासत आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत मागुया. शांती पासत मागुया. मणिपूरच्या स्टेटा पासत खेरीत भाशेन मागुया. जायती उत्सांबळाय मणिपुरान सुरू जाल्ली आसा. खेरीत भाशेन मागुया ह्या मणिपूरच्या लोकां पासत तांकां देवान शांती दिवंक आनी जे कोण उत्सांबळाय करतात तांणी शांत जावंक देवाची कृपा तांकां मागुया. तशेंच जें झुजाचें कूप आसा तें पयस कर म्हूण देवा लागीं मागुया. आमकांय सगळ्यांक गोंयांत जें कितें ह्या दिसांनी घडटा ताचे विशीं शांत रावपाक सगळ्या गोंयकारांक फावो तितली कृपा दी म्हूण मागुया. उत्सांबळाय जायना जावपाक वो मुद्दम जे कोण उत्सांबळाय करपाक सोदतात तांकां सगळ्यांक नितीक सांपडाय म्हणून देवा लागीं मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. जेजूक मानून घेवप ओ ना घेवप हो भयणीनो जण एकल्याचो हो निर्णय अ पर्सनल डिसिजन. फुडें पर्सनल डिसिजन जातलें जाल्यार पर्सनल एनकावंटर जेजू लागीं एकदम गरजेचो. आनी आयची देवाचें उतर आयज आमचे मुखार हे बरे भाशेन मांडटा. जायते जाण जेजूक मानून घेवंक सोदतात. जायते जाण बावतिजम घेवंक सोदतात. पूण आयचें वातावरण जें आसा ताका लागून जायते जाण फाटीं उरतात. मागुया देवा लागीं देवाचेच कृपेन सगळ्यांक जेजू पावूंक सगळ्यांक जेजू मेळूंक. आनी जायते पावटी आमी देवाचीं हातयारां जावंक आपयल्यान तेन्ना घोडे फाटीं रावल्या घोडे आमच्या जिविता वरवीं आमी जेजू दुसऱ्यांक दिवंक फावो तितले प्रयत्न करूंक ना. असल्या चुकींचे देवा लागीं भोगसणे मागुया. सर पदवीदार देवा बाप्पा आमी म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत घेवन सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सूर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा ह्या दिसांनी तुज्या माये मोगाचे दुबावा वर्ते पुरावे तुवें आमकां दिल्याय ते आमी अणभवल्यात आनी समजल्या. अशें खोटेपणाच्या काळोखांतली तुवें सोडयल्ल्या आमकां तुज्या स्वताचे थिरायेन सांबाळून दवर.
आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. सर्वेस्पराच्या दुतान फिलिपा कडेन उलोवन म्हणलें, उठ आनी दक्षिण वाटेन जेरुजाल्याक तावन गाजाक वेता त्या एकसुऱ्या रस्त्या वेल्यान वच. म्हणटच तो आपले वाटेन गेलो. तेन्ना अशें घडलें, एक इथियोपियकार जात्रेक जेरुजाल्याक गेल्लो. तो एक इजडो आनी कांदाका इथियोपियाचे राणयेचे आख्खे भांडाराचो अधिकारी आसलो. आपले गाडयेर बसून तो घरा परततालो. वाटेर वेताना इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक तो वाचतालो. आत्म्यान फिलिपाक म्हणलें, वच आनी गाडये लागीं सर. फिलीप धांवलो आनीक तो इथियोपियकारा इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक वाचता तेन्ना ताणें विचारलें, तूं वाचताय तें समजताय मू? ताणें परतीपाड केलो, म्हाका समजणी दिवंक कोण ना जाल्यार म्हज्यान कशें समजूंक जायत? म्हणटच गाडयेंत चडून आपणाशी बस म्हूण ताणें फिलिपा लागीं मागलें. पवित्र पुस्तकांतलें तो वाचतालो तें हें, मारूक व्हरता तसल्या ल्हान मेंढऱ्या सारको तो जालो. जशी एक शेळी आपणाक तासतल्या मुखार ओगीच रावता तशीच ताच्या तोंडांतली जाप भायर सरली ना. जबरदस्तेन आनी जोट्टी करून ताका धरलो. कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक उबो जायत? होय, जिवा मनशाचे प्रितिमे उलो ताका उमटावन काडलो. आमच्या पातकांक लागून ताका मरणाची खास लायली. तेन्ना त्या हिजड्यान फिलिपाक म्हणलें, हो प्रवादी आपणाचेच विशीं व दुसऱ्या कोणा विशीं उलयता तें तूं म्हाका सांगशी? तेन्ना पुस्तकांतलीं तींच उतरां धरून फिलिपान जेजूची बरी खबर ताका परगट केली. मुखार वेता वेता ते उदकाशी पावले आनी हिजड्यान म्हणलें, पळय, हांगा थोडें उदक आसा. हांव पवित्र स्नान घेवंक कसली आडकोळ आसा काय? फिलिपान म्हणलें, सगल्या काळजान तूं सोत मानताय जाल्यार तुज्यान पवित्र स्नान घेवंक येता. आनी ताणें जबाब दिलो, जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण हांव सोत मानतां. ताणें गाडी थांबयली आनी ते दोगूय फिलीप आनी हिजडो उदकांत देंवले आनी फिलिपान ताका पवित्र स्नान दिलें. पूण ते वयर सरतच सर्वेस्पराच्या आत्म्यान फिलिपाक उबारून व्हेलो आनी हिजड्यान ताका आनीक पळोवंक ना. आनीक सगळो धादोशी जावन ताणें आपलो फुडलो रस्तो धरलो. पूण फिलीप आजोताक पावलो आनीक सगल्या शारांनी भोंवून शेजाऱ्याक वचो पर्यंत शुभ वर्तमान परगटीत रावलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावन दी. प्रितमी वेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. परतून म्हणया, प्रितमी वेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. राष्ट्रांनो देवाचें नांव वयर काडात. व्हडल्या ताळ्यान ताची स्तुती गाजोयात. ताणें आमकां जीव प्राण दिला आनी आमचे पांय हालोवंक आड्डूंक दिले नात. जबाब, प्रितमी वेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात.
देवाची भक्ती करतल्यानो सगळीं तुमी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितें केलां तें वर्णिता. ताका हांवें व्हडल्यान उलो मारलो, ताची वाखाणणी सदांच म्हजे जिबेर. जबाब: पृथ्वी वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. म्हज्या मागण्याची देवान बेपरवा करूंक ना. आपलो माये मोग म्हज्या वेलो पयस काडूंक ना. ताचें नांव व्हड जावं. जबाब: पृथ्वी वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. उद्गार. हांव स्वर्गांतान देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. Alleluia, 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 alleluia. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवावां परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून उरपंचीक म्हळें, म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यान म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतल्या मनशाक हांव निमाण्या दिसा नव्यान जिवन करतलों. ती सगळीं देवान शिकयलेलीं मनशां जातलीं अशें प्रवाद्यांच्या बरोवपांनी मेळटा. जीं कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात तीं सगळीं म्हजेशी येतात. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवातावन आयला ताणें मात बापाक देखला. हांव तुमकां सत सांगतां, जो कोण विस्वास ठेवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत माना केलो आनी ती मरून गेली. पूण हो आसा स्वर्गांतावन देंवलोलो उंडो. कोणूय तो खायत जाल्यार मरचो ना. हांव स्वर्गांतावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो. आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मास. सोमयाचें शुभ वर्तमान. कन्वर्शन. बरें उतर. कन्वर्शन. आनी ताचे सारकें आनीक एक आसा दुसरें, एंटी कन्वर्शन. आनी देखूनच आयज संवसारान उबो करून आयज आमच्या भारत देशान हें एंटी कन्वर्शन बील म्हूण भायर काडलेलें आसा. थोड्या स्टेटांनी तें पास जाल्लें आसा. थोड्यो व्हडल्यो स्टेट्सांनी तें पास करपाक प्रयत्न करतात. जाल्यार कन्वर्शनाचेर भाव भयणीनो आमी इल्लीशी नदर मारया. क्रिस्ती भावार्थान कन्वर्शन आसा की ना? हांव जबाब दितलो वय, कन्वर्शन आसा. रिलिजियस कन्वर्शन आसा की ना? वय, रिलिजियस कन्वर्शन आसा. आमच्या कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे, आमच्या भारताच्या संविधाना प्रमाणे कन्वर्शन करूंक जाता की ना हाचोय जबाब हांव दितलो वय,
कॉन्स्टिट्युशनली कन्वर्शन करपाक जाता. आतां कोणें करपाक जाता, कशें करपाक जाता? कन्वर्शन म्हणल्यार कितें? आयज जें कितें सोशल मिडियाचेर चलता वो वॉट्सॅप युनिवर्सिटीचेर चलता तें कन्वर्शन न्हू. वो थोडे जाण उठोन आयज कन्वर्शनाचेर परतून परतून उलयतात आनी भोव करून क्रिस्ती भावार्थान जें कन्वर्शन जाता, कोणूय जरी तर क्रिस्ती भावार्थ मानून घेता आनीक बावतिजम घेता, वय टर्म लावपाक जाता, तो कन्वर्ट जालो. पण ताचे विशीं जो आयज बोवाळ केल्लो आसा, फॉल्स प्रोपगेंडा जो चल्लेलो आसा, तें कन्वर्शन पवित्र सभेन ना. हें समजूंक आयच्या देवाच्या उतराचेर आमी नदर मारया. आख्खो बरोसो प्रोसेस हो इथिओपियेकार जो रायाळ भांडारी वो राणयेचो भांडारी, तो ट्रेजरर, पयशांचे सगळे ताचे लागीं आसा आनी तो एक इंजडो अशें म्हूण आमी आयकलां. आनी हो अधिकारी जात्रेक वेता आनी जात्रेक वेता आसतना पयली वस्त ताणें केल्या तो वाचता. वाटेर वाचपाची ताका संवय आसा अशें दिसता. आनी वाचता तो कितें वाचता? इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक वाचता. हो पयलो भाग. म्हणल्यार जो कोण कन्वर्ट जावपाचो आसा तो आपलें पावल मारता. जाणा जावपाक सोदता, वाचपाक सोदता जाल्यार खरें पावल दुसरे वाटेन धांवन खुद देव आपूण पावल मारता. जशें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यान म्हजेशी येवंक जायना. म्हणटच पयलें पावल थंयसर देवान मारलें आनी ह्या अधिकाऱ्याक, रायाळ अधिकाऱ्याक जेजूशी ओडून हाडूंक देवानूच पावल मारलें. कशे भाशेन कळटा? फिलिपाक देवान थंयसर पावयलो, वच. आनीक वाटूय सांगली खंयसर, सारकी आख्खी वाट जंय हो इथिओपियेकार भांडारी वचपाचो आसा. जेरुजाल्याक जावन गाजा वेता त्या एकसूर रस्त्या वेल्यान वच. देव फिलिपाक हाडटा. थंयसर हाडल्या उपरांत तो चलता ताचे बराबर, गाडी चालू आसा ताची. गाडये लागीं सोर, मातशें भिरांत, कित्याक हो रायाळ अधिकारी, गव्हर्मेंट ऑफिशल, बेश्टे वचपाक जायना, सेक्युरिटी बीन आसता. आनी फिलिपाक सांगलें वच गाडये लागीं. आनी गाडये लागीं वचून कन्वर्सेशन स्टार्ट जावंक ना. कन्वर्सेशन तूं वाचता तें तूं समजताय मू. आजून पासून हो जो इथिओपियेकार आसा ताच्यान ताका धांवडावपाक जाता, वच म्हणपाक जाता, वो सेक्युरिटी रिजन कुशीन काडपाक जाता, हें सगळें करूंक जातालें. पूण हो इथिओपियेकार जाणा जावपाक सोदता. ताची समजणी दिवंक म्हाका कोणूच ना जाल्यार हांव कसो समजतलो? आनी ताणें ताका आपयलो, यो वयर यो, म्हजे बराबर गाडयेर बस आनी म्हाका ती समजणी दी. काळजान भाव भयणीनो, देव ह्या इथिओपियेकाराच्या काळजांतल्यान तावन हें घेता. जरी तर ताका खुशी ना जाल्यार बावतिजम ना, हो टर्म घेयत जाल्यार कन्वर्शन ना. पूण ताका खुशी आसा, ताका समजूंक जाय. आनी ही समजणी ह्या पुस्तका वेलें, इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें तो वाचता. ती उतरांय आमी आयकल्यात. मारूंक व्हरता तसल्या ल्हान मेंढऱ्या सारको तो जालो. जशी एक शेळी आपणाक तास्तल्या मुखार ओगीच रावता, तशीच ताच्याय तोंडांतली जाप भायर सरली ना. जबरदस्तीन आनी झट्टी करून ताका धरलो. कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक उबो जायत. ओय, जिव्या मनशाच्या प्रितुवेलो ताका उमटून काडलो. आमच्या पातकांक लागून ताका मरणाची खास्त लायली. ही उतरां जेजू विशीं प्रश्न आसलो ह्या इथिओपियेकाराचो. हो प्रवादी, इजायास प्रवादी आपणाचेच विशीं सांगता काय आनी कोणाचे विशीं सांगता? हें घडलें काय घडपाचें आसा? ताका जाणा जावपाक जाय. आनी ताचो अर्थ फिलिपान ताका एकदम बरे भाशेन दिलो. हो प्रवादी जो आपणाचेच विशीं उलयना पूण जेजू विशीं उलयता. आनी जेजू विशीं उलयता म्हणटा तें आतांच तें घडून आयलां, हें घडलां. जेजू एक मारूंक व्हरतल्या ल्हान मेंढल्या सारको
हो गोरावलो आनी आमच्या पातकां पासत ताका खुर्सार खिळायलो आनी तो पुनर्जीवन जालो आनी आमचे सोडवणेचें कारण जालो. आनी जो कोण मानून घेता ही सोडवण ताकाय सोडवण मेळटा. आनी हें कन्वर्शन ही एक आख्खीशी वाट, एक जर्नी. मानून घेता ओय हो सोडवणदार म्हजोय, हो जो मारला तो म्हाकाय म्हज्याय पातकां पासत मेला. म्हणटच निमणो प्रश्न, तर हांवें बावतिजम घेवपाक कितें आडखोड आसा? कित्याक जें एक्सप्लेनेशन दिलां तातूंत भितर उदकाची खबर दुबावविरेत फिलिपान सांगल्या. जेजूची आज्ञा, निमाणी आज्ञा, मॅन्डेट, आख्ख्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात, हेंय सांगलां जें निमाण्या जेवणार जेजून तांकां सांगलोलें. आनी परतून स्वर्गार चडटा तेन्ना जेजू परतून सांगतलो तांकां. हेंय ताणें दुबावविरेत सांगलां. जाल्यार कांयच आडखोड ना आनी ताणें बावतिजम घेतलो. म्हणल्यार फिलिपान बावतिजम दिलो आनीक ह्या इथिओपियेकारान बावतिजम घेतलो. जालें कन्वर्शन. भाव भयणीनो, हातून भितर फोर्स ना, हातून भितर कसलींच दानां ना, हें घे तें मेळटलें, हें मेळटलें, तें मेळटलें, कांयच ना. पूण समजून घेतल्या उपरांत हो मनीस आपुणूच वेंचून काडटा. आनी पवित्र सभा, हांवें जें म्हणलां कन्वर्शन आसा वय, रिलिजियस कन्वर्शन आसा वय. आमचे पवित्र सभेन जें कन्वर्शन आसा तें हें. जें आतां एंटी कन्वर्शन बील आनी जे आवाज करपाक भोंवतात, प्रोपगांडा, फॉल्स प्रोपगांडा करपाक भोंवता, तें कन्वर्शन आमचे कातोलीक पवित्र सभेन ना. जाल्यार जो कोण मानून घेतलो ताका कितें मेळटा? मेळटाच सासणाचें जिवीत. संवसारी वस्तूचें कांयच एक प्रॉमीस ना, पूण एक प्रॉमीस आसा आनी ही प्रॉमीस जेजूची प्रॉमीस, मनशान दिल्ली प्रॉमीस न्हू. जो कोण मानून घेता ताका हांव सासणाचें जिवीत दितलो. जो कोण मानून घेता ताका हें सासणाचें जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो आनी हो उंडो म्हजेंच मांस. जेजू स्वर्गार तावन देंवलोलो जिवो उंडो. कालच्याय दिसाक आनी आयच्या दिसाक 6व्या आवेस्वरान जुवांवांच्या आमी हें आयकता. जेजू स्वर्गार तावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. जो कोण हें मांस खाता ताका केन्नाच भूक लागची ना. जो कोण म्हजेशी येता ताका केन्नाच तान लागची ना. आयज आमकां सगल्यांक भूक आनी तान लागता. कुडीची भूक आनी तान लागता, त्या भायर आमकां आत्म्याची भूक आनी तान आसा. आनी आत्मीक भूक आनी आत्मीक तान मारूंक आमी जेजूशी येवंक आमकां आमंत्रण. आनी जे कोण हें आमंत्रण स्विकार करता ताका बावतिजमांतल्यान हो येवकार आनीक हें दार उक्तें जाता. हे सगळे पवित्र संस्कार जी पवित्र सभा दिता, जेजूचे पवित्र संस्कार दिता, तातूंत भितर सरूंक हो बावतिजम जावन आसा एक दार. तो बावतिजम घेनासतना आनीक पवित्र सभेन भितर सरनासतना ह्या संस्कारांनी वांटो घेवंक फावो जायना, ही कुरपा फावो जायना. तर आयच्या दिसाक किरीत भाशेन भाव भयणीनो आमकांय जण एकल्याक कुरपा मागुया. फिलीप जेजूचेर विस्वास ठेवतालो आनी जें कितें ताका सांगलें, चल वच त्या जाग्यार एकसुरे सुवातेर वच, तो गेलो. आपूण जालो तें हातयार. चल ते गाडयेर चड, बस आनी सांग, ताचो अर्थ सांग. चडलो, बसलो, सांगलें. आडकोड आसा कसली? कसली आडकोड ना म्हूण बावतिजम दिलो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. तर भाव भयणीनो, ही कृपा आमकां मागुया. सगळें सोंपल्या उपरांत हो इथिओपियेकार दादूस जावन गेलो. जरूय फिलीप ताचे बराबर पार्टी बीन करपाक ना. फिलीप गेलो, दुसरे कडेन पावलो, आजोता म्हणटा थंयसर, देवाचेच कृपेन आनीक एक पावटी. पूण हो इथिओपियेकार सगल्या काळजान खुशालकायेन भरून गेलो. तर कन्वर्ट जाता तेन्ना, हो जेजूक मानून घेता तेन्ना दूख न्हू, हो सांडलेले जावपाक न्हू, पूण आनीक मनार उजवाड येवपाक, खुशालकाय मेळपाक सगल्यांक जे कोण घेतात तांकां फावो जावं. देवाक आर्गां दिवया. आयज पासून आमचे फिरगोजेन जायतीं जाणां मुखार सरतात. ह्याय वर्साक आमच्या फिरगोजेन 4 जाणांनी बावतिजम घेतला आपले खुशेन.
आनी आयज खुशाल आसा. तरीच खुशालकाय सगल्यांक फावो जावंक आनी आमकांय फावो जावंक देवाचे कृपेक उलो मारुया. गानाच्या वेळार आमी गायन घेवया. C25 पेज नंबर 39. C25. तुझ्या उदाहरणात दाखोवचो सोरो तुका भेटयता. दाखोवन तांच्या जिवावरान म्हज्या भाव भयणींनो, हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा देवा, ह्या पवित्र बलिदानाच्या देण्या घेण्या वरवीं तुवें आमकां एका आनी वर्त्या देव सैमाचे वांटेली केले. जशें तुजें सोत आमी जाणा जाल्या तशें तें फावो त्या जिविताचे चालीन जोडूंक पावूं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची अदीक वर्त्या दबाज्यान आमी किर्ती करची. कित्याक क्रिस्त जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं पुर्विल्लो युग सोंपलो, इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी आमचें जिवीत परत सुपूर्णायेक पावलें. देखून पासकांच्या संतसाच्या नादार सगलो लोक, सगलो संवसार उल्हासता तुजे मुखार. तशेंच सर्गीच्यो सर्व पदव्यो आनी देवदूतांचो दलबार तुजे वाखाणणेचें गीत सांगातान थामनासतना गायतात. येता तो सुभागी, होसाना सर्गी. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूट सोम्या तुझे मरण आमी समरता आनी तूं परत येसोर तुझें पुनर्जीवन कोण देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रथमेचे विस्तारले जे पयसुबेचो उगडास कर अशें लेव आमचे बागेवन बापा आनी फिलिपिनेर आमचे गोंडी बापा सिमिया आमच्या दारी गोंडी बापा आनी सगळे संस्कारनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रितिमोगान सुपून कर. तशेंच पुनर्जीवनपणान बोरवाशां तरून गेल्यान ते सगळे आमचे भाव भयणीचोय उगडास कर आनी जे काकुतीन ओतल्ल्या सुमेस्तांक जे मुखामळाचो प्रकाश पडूंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची काकूत करून आमी मागता अशें भाग्यवंत आंकवार मर्याची माई संगाती भाग्यवंत झुजय जपोती भाग्यवंत दोत्तां भाग्यवंत जेवाज आनी सूर्य काडी तुका मानवल्यांत ते सगळे भक्तां बराबर सासना विता आमकां वांटो दी आनी थंय सांगाता तुका वाकाणूक आनी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताचे पुतोरे. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर पदवीदार बापा सर्व मान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासना. कन्वर्शन इन कॅथलीक चर्च. पयलो पावंडो देव जो कोण घेवपाक आसा ताच्या काळजा मनाक आपण हात लायता. दुसरो पावंडो जो कोण मनान काळजान मानून घेवंक सोदता तो शिकूंक सोदता. तिसरो पावंडो जो कोण जाणा पवित्र भावार्थान आसा ताका हाडटा समजणी दिवपाक. चवथो पावंडो समजणी दिवप समजणी घेवप आनी निमणो पावंडो समजणी घेतल्या ताका जाबाब दिवप. आनी हो जाबाब दिवन जे भाशेन हो इथिओपियेकार ताणें रोखडोच पवित्र स्नान घेतलो तो खुशाल जालो दादूस जालो. हीच कृपा आमकांय सगल्यांक मागुया. जायतीं जाणां जेजूशी परतून येवंक जेजूशी धांवून येवंक आनी तांकां फावो ती मजत समजूंक तशेंच पवित्र स्नान घेवंक आमचे कडल्यान फावो जावंक आमी देवाची कृपा मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळी पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान ओतरेकतल्या आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप घातले आमची काकूत कर. देवाचे सेवे संसाराचे पाप घातले आमची काकूत कर. देवाचे सेवे संसाराचे पाप घातले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी शिवंक येता. ती आमचेर झडटी आनी कास्त हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. पळयात ही देवाची शेळी
संवसाराचें पाप काडटा ती शिडेच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका पावना पूण एकटो मातूय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी दिवची आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन प्रार्थुया सर्वेस्परा दोयेन तुजे पुर्जेचो आदार जा सर्गीच्या गुटांनी तुवें तिका भरल्याय तर पोरनें जिवीत सांडून नव्या जिविताक उतरूंक तिका फावो कर म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं बाबडीनो फाल्यां उगडास कोत्ता म्हजो जल्माचो दीस आसा 24 तारीख 7 वाजता मिस जातलें आनी जें आयतारा दिसाक आमी सांगलोलें अबावट ऑर्गन डोनेशन प्लेज जायत्या जाणांनी विचारलां ताचे विशीं कितें हाडपाक जाय आधार कार्ड आनी हें बीन कांयच हाडपाक नाका आधार कार्ड आयडेंटिटी कांयच नाका फकत तुजें मन आनी तुजें काळीज जाय तेंच घेवन आयल्यार पुरो हें ऑर्गन डोनेशन जें आमी फाल्यां करता तें आमचें ऑर्गन काडून आमी दिवपाक नाका टेस्ट बीन कांयच ना
हो फकत एक प्लेज की आफ्टर माय डेथ, म्हजें मरण जाल्या उपरांत म्हजी कुडीचे सांदे दुसऱ्यांक फावो जावपाक एक प्लेज करतात. तर फाल्यांच्या दिसाक जी कोण म्हजे बरोबर हो प्लेज करतलीं, भिवपाची कांयच गरज ना. तुमचे खंयचेच सांदे काडचे ना वा खंयचेच टेस्ट आसचे ना म्हूण तुमचे खंयचेच डॉक्युमेंट्सांची गरज ना. फकत तुजें मन आनी काळीज घेवन आयल्यार पुरो. सकाळीं मोहन फावंडेशन हे मिसाक आसतलें, मिस जाल्या उपरांत ही फॉर्म्स भरपाक आनी ती कार्ड्स घेवपाक, डोनर प्लेज कार्ड घेवपाक आमकां फाल्यां सयेग आसतलो. तशेंच आयज सांजेर 4:30 वाजता आमचे फिरगोजेन हांगासर एक प्रेस कॉन्फरन्स जातलो. आनी तो प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाक पडला वो करपाक पडला कित्याक इन गोवा 24/7 हो न्यूज चॅनल मातशे बेजबाबदार जाल्यात आनी आमचे लायव्ह स्ट्रीम आसा तातूंतलो इल्लोसो कुडको काडून तांणी व्हायरल केला. आनी ह्या पासत जायते न्यूज चॅनल म्हाका कॉल करपाक लागले. तांकां सगळ्या न्यूज चॅनलांक सांगलां आमच्या लायव्ह स्ट्रीम चॅनला वयलें कोणाकूच काडून घालपाक हक्क ना. दीस इज नॉट एथिकल जर्नलिजम अशें हांवें तांकां सांगलां. सो जे कोण एथिकल आसात तांकां आपयल्यात आयज हॅव अ प्रेस कॉन्फरन्स, जाय तें विचारात आनी तुमकां आमी हाचे विशीं जाबाब दितले. जें कितें घडलां सान फ्रांसीस शावेर, आमचो पात्रोण, आमचे फिरगोजेचो पात्रोण, आनी ताचे विशीं जें कितें आमी म्हणलेलें आसा तातूंतले थोडे कुडके काडून उचांबळाय करपाचें आसा जाल्यार हांव नको. पूण ह्या विशीं आयज सांजेर 4:30 वाजता प्रेस कॉन्फरन्स आपयला. तुमी जीं कोण फ्री आसात तांणी येवचें आनी ह्या प्रेस कॉन्फरन्सान तुमी वांटो घेवचो. सुर्विसपूर तुमचे सोवे आसूं. सूर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, हें मीस सोंपलें. शेवटाक आमी गायन घेवया U19 पेज नंबर 240. U19. San Francisco Xaviera, Uchi Kuru Goya Shara, Dum Jesus já soy Sola soy